सिट्युएशन म्हळ्यार हें आतां CRZन ताका डेमोलिशन ऑर्डर दिल्ली आसा. ताका आमी खूब चान्स दिलो. 4 वर्सां हांव कोर्ट करता. कोर्टान सुद्दां हांव ताका एडवोकेटाक व्हरून ताका सेटलमेंटाक हांवें खूब पयलो ट्राय केलो ताका. मडगांव सुद्दां वचून सेटलमेंट करपाचो ट्राय केलो पूण तो कसोच तयार ना. तयार ना जाल्यार आनी सायड बाय सायड जेन्ना हांवें 2020 हांवें जेन्ना कोर्टाक हें केल्लें तेन्ना सायड बाय सायड CRZाक अपील केल्लें म्हणजे एप्लाय केल्लें आनी त्या अकॉर्डिंग टू ते तेमी आतां हें एक्शन घेतला. ताका चान्स दिला हांवें. ताका सांगलें हांव तुका दिता 300 स्क्वेअर मिटर तुका अशें करप रेडी ना. तो चड मागता. सगळें भाटो मागता तो. जे आयज रूम मोडटा पळय ते इलिगल येता. इलिगल इवन आतां हें आसता घर आसा सुद्दां न्ही इट इज इलिगल पूण आमी ताका हातलाय ना. ते तेंच्या भितर डिस्प्यूट आसलो चालू. सो लँडलॉर्ड आनी हो जो मुणकार आहा पळय तेंच्या भितर गेली 2-3 वर्सां आसा आनी इट फॉल्स इन CRZ. सो CRZान ऑर्डर दिल्ली आसा, डायरेक्शन दिल्लें की डेमोलिशन कर म्हणून. ताका टायमूय दिल्लो ते काडपाक आनी कितें तें करपाक. सो विथीन द टायम पिरियड तेंच्यानी कांय केलें ना. कितले म्हयने दिल्ले टायमींग तेका? सो नॉर्मली 30 days आसता ताका पूण ताका भरपूर टायम तेंच्या लँडलॉर्डान भरपूर टायम दिल्लो तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे. सो फायनली ते आज डेमोलिशनाक गेले. सो आज ताका आमी टायम सकाळच्यान हें करून सगळें सामान येवन भायर काडपाक आज एक दिसा जातलें आज जावचें ना तें चड करून. सो फाल्यां उरतलें. डेमोलिशन आतां कितें केलां तें आतां डेमोलिशन तेणें एनक्रोचमेंट केल्लो. ते मुणकारीयल जें घर आसा पळय तें तेजें तशें आसा. सो ताका कांय हात लायलो ना. फक्त हें जें तेणें रूम्स काडले पळय आनी ते भाड्याक दिले. सो तें डेमोलिशन. तर अंदाजे कितले स्क्वेअर मिटर सुमार एरिया हें डेमोलिश करता ते जागे कसले? सो एग्जॅक्ट आयडिया ना पूण ते स्ट्रक्चर आसा ते भितर रूम खुबशे आसा. एग्जॅक्ट सांगूना प्रॉब्लम ना बट आसा इट इज नियरली 100 स्क्वेअर मिटर तरी आसतलें.